हॉस्पिटलाची जी गजाल आसा म्हणजे हांव हेल्थ मिनिस्टर तेन्ना आनी मनोहर बाब पर्रीकर हो मुख्यमंत्री त्या वेळार आमी सीट्स मेडिकलाचे MBBS सीट्स वाडयता आसतना ज्यो काही MCI कमिटमेंट दिल्ले आसा तातूंत तुवें एक रुरल मेडिकल 100 बेडेड हॉस्पिटल बांदपाचें कंडिशन आसा आनी तातूंतसून तें बांदपाक घेतलो ताका सँक्शन कोणे एका दिसाक जर लक्ष्मीकांत पार्सेकार मांद्रेचो त्यामुळे पेडणे ताणें बेश्टेच हॉस्पिटल दिलें ताचो रेकॉर्ड काडून पळोवचो फायल सांगतली म्हजे कडल्यान प्रपोजल आसा टू कंप्लाय विथ द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन बाय कमिटमेंट्स गिवन टू मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया पूण मनोहर बाबाचो पयलो सँक्शनाची ऑर्डरीचेर ताचो सही आसतली फायलीचेर आनी ताच्या नंतर हांव मुख्यमंत्री जाल्या नंतर म्हज्या हातांत आयलें हांवें ताका गती दिली पूण गती दिवन इमारत जाली म्हणून जायना बरोबर आतां 8 वर्सांत जर आमी पळयता कितें जाल्यार आमदार खंयचो जो आसता आमदार तो प्रश्न विचारता ताका उत्तर दिलें वयता आनी तो बसता आनी मागीर उत्तर हे दुसरे मिडियांत येता की 6 म्हयन्यांत सुरू होणार 6 म्हयन्यांत सुरू होणार पण सुरू करता आसतना सुद्दां मग जे हॉस्पिटल आसात ते अपग्रेडेशन करपाक सोदतात की ते डायरेक्ट आतां हे सरकार सोदता कितें हे तांकां खबर आसतलें पूण म्हजी इच्छा आसा की ज्या कामा खातीर ते दिल्लें सँक्शन केल्लें आसा ज्याच्या खातीर ते उबे जाल्ले आसा ते ना ते किफायतशीर ना बीन अशें जरी कोणाक दिसलें आसा तरी पेडणे तालुको हो एका काळचो पेडणे तालुको असो उरलेलो ना पेडणे तालुको हो आतां रोड रेल आणि एअर ह्या तिनायनी कनेक्टिविटी इंटरनॅशनल आसा पेडणे तालुको हो फाल्यां सकाळी म्हणजे लोकसंख्या इतली वाडलेली आसा इवन तुवें हॉस्पिटलाची जी गजाल आसा म्हणजे हांव हेल्थ मिनिस्टर तेन्ना आनी मनोहर बाब पर्रीकर हो मुख्यमंत्री त्या वेळार आमी सीट्स मेडिकलाचे MBBS सीट्स वाडयता आसतना ज्यो काही MCI कमिटमेंट दिल्ले आसा तातूंत तुवें एक रुरल मेडिकल 100 बेडेड हॉस्पिटल बांदपाचें कंडिशन आसा आनी तातूंतसून तें बांदपाक घेतलो ताका सँक्शन कोणे एका दिसाक जर लक्ष्मीकांत पार्सेकार मांद्रेचो त्यामुळे पेडणे ताणें बेश्टेच हॉस्पिटल दिलें ताचो रेकॉर्ड काडून पळोवचो फायल सांगतली म्हजे कडल्यान प्रपोजल आसा टू कंप्लाय विथ द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन बाय कमिटमेंट्स गिवन टू मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया पूण मनोहर बाबाचो पयलो सँक्शनाची ऑर्डरीचेर ताचो सही आसतली फायलीचेर आनी ताच्या नंतर हांव मुख्यमंत्री जाल्या नंतर म्हज्या हातांत आयलें हांवें ताका गती दिली पूण गती दिवन इमारत जाली म्हणून जायना बरोबर आतां 8 वर्सांत जर आमी पळयता कितें जाल्यार आमदार खंयचो जो आसता आमदार तो प्रश्न विचारता ताका उत्तर दिलें वयता आनी तो बसता आनी मागीर उत्तर हे दुसरे मिडियांत येता की 6 म्हयन्यांत सुरू होणार 6 म्हयन्यांत सुरू होणार पण सुरू करता आसतना सुद्दां मग जे हॉस्पिटल आसात ते अपग्रेडेशन करपाक सोदतात की ते डायरेक्ट आतां हे सरकार सोदता कितें हे तांकां खबर आसतलें पूण म्हजी इच्छा आसा की ज्या कामा खातीर ते दिल्लें सँक्शन केल्लें आसा ज्याच्या खातीर ते उबे जाल्ले आसा ते ना ते किफायतशीर ना बीन अशें जरी कोणाक दिसलें आसा तरी पेडणे तालुको हो एका काळचो पेडणे तालुको असो उरलेलो ना पेडणे तालुको हो आतां रोड रेल आणि एअर ह्या तिनायनी कनेक्टिविटी इंटरनॅशनल आसा पेडणे तालुको हो फाल्यां सकाळी म्हणजे लोकसंख्या इतली वाडलेली आसा म्हजे कडेन आयचो आमदार जीत आरोलकार आसा तो एक फावटी येवन सगळे हेंची म्हायती घेवन गेल्लो हॉस्पिटला बद्दल मागीर इलेक्ट्रॉनीक सिटी बद्दल ताणें प्रश्नय विचार तेन्ना तो सामको नवो आसलो आनी हांवें ताका सांगलें की ही इतली तुका म्हायती जर अपुरी पडली तूं अजून म्हाजे कडल्यान केन्नाय येवं शकता पूण परत काय तो आयलो ना आनी मागीर कशें आसता एकदां आमदार जालो की ताका सगळें ज्ञान येत रावता न्ही आनी पूण ताणें जितकी इन डेप्थ स्टडी करूंक जाय आसली हांव ताच्या हाका बुद्धिमत्तेक हांव काय म्हणना तो भरपूर हुशार आसा म्हज्या पेक्षा तर तो निश्चित हुशार आसा पूण ज्या क्षेत्रांत हुशारी जाय त्या क्षेत्रांत जावं ताची जी हुशारी आसा ती ताणें योग्य ह्या गोश्टी खातीर लावची ताणें हे हॉस्पिटल GMCक लिंक करपा खातीर लावची
बेश्टे करप न्ही. ताणें आपली हुशारी ही ते पूल कंप्लीट करपाक लावची. ताणें हुशारी ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी मार्गाक लावपाक लावची. कारण तेचें काम ठप्प पडल्यार आतां 8 वर्सां जालां.